प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 विस्वोर वोड 7 ते 9 पर्यंत. Luke chapter 9 verses 7 to 9. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हेरोद उपराजा घडटालें तितलें आयकोन घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जिवांव मेल्ल्यांतलो जिवोवन जाला अशें म्हणत, दुसरी कोण एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत, तरी हेर कोण आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जिवांव ताचे शीस हांवें तर कापलें, जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका कशा पळोवंक तो आशेतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी वाचता की हेरोद पातशायक कितें घडटा तें. आनी हें कितें घडटा तें सजमणी मेळोवपाक आमी पळोवंक जाय कितें घडलें तें. हेरोद पातशायन जॉन बातिस्ताक जिवेशी मारून घेतलोलो. आनी भाव भयणीनो, कित्याक घेतलोलो जॉन बातिस्ताक? कित्याक ताका जिवेशी मारलो? हेरोद पातशाय आपल्या भावाचे बायले हेरोद्यासा बरोबर संबंद दवरलेलो आनी तो आतां आपल्या भावाचे बायले बरोबर रावतालो. आनी जॉन बातिस्तान सोबे माजार ह्या हेरोद पातशाक सांगलेलें, कितें तूं कोत्ताय तें सारकें न्हय, तूं चूक कोत्ताय. कित्याक तूं खरो इस्रायलीचो जाल्यार तूं खरो हो जो मांडमेंट तूं आमी जोडला तो काजाराचो, तूं आतां तुज्या बायले बरोबर रावपाक हें तुज्यान करूंक जायना. कायद्या प्रमाणे, मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे एका मनशान आपल्या बायलेच्या बायले बरोबर संबंद दवरूंक जायनासलो. फकत भाव मेले जाल्यार तेन्नाच असो संबंद दवरूंक जातालो पोन्न्या कराराचेर. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना ताजो भाव जिवो आसलो, हेरोद पातशायन आपल्या भावाचे बायले बरोबर संबंद दवरलो आनी जॉन बातिस्तान सोबे माजार ह्या हेरोद पातशाक सांगलें, तूं कितें कोत्ताय तें चूक तें. आनी जेन्ना हेरोद पातशान आयकलें, हेरोद्यासान आयकलें, ती आतां इतली रागाबरीत जाल्ली की आतां जॉन बातिस्ताक बंदखणींत घातलेलो. आनी आमी जाणो भाव भयण कितें घडलें तें. हेरोद पातशाचो जल्माचो दीस आसलो. त्या दिसा हेरोद्याची धूव म्हणजे ताजी म्हणटा ते भशेन भावाची धूव, हेरोदाशाची धूव, ती आतां येता आनी बरे भशेन नाचता. ह्या वेळार हेरोद पातशाक तें बरें मागता आनी तो तिका म्हणटा, तुका कितें जाय तें हांव दिवपाक तयार आहा. आनी ती आपल्या मांयक वचोन जॉन बातिस्ताचो जीव मागता आनी जीव ताका ताचो जीव काडटा बंदखणींतल्यान. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आतां जॉन बातिस्त मेलोलो आसा, आतां जेजू आतां देवाचें उतर परगट करता, तो आतां अजापां करता. आनी जेन्ना ही खबर हेरोद पातशाक पावता, ताच्या कानाचेर पावता, तो म्हणटा, हांवें आतां जॉन बातिस्ताक मारलो, हो कोण तर? कित्याक ताका खूब वायट दिसलें न्ही. ताणें आतां जॉन बातिस्ताक एका बऱ्या मनशाक ताका जेशी मारून आतां ताका परतून तें पातक जें केल्लें ताच्या मनान येतालें. आनी त्यो सोयतान हेरोद पातशाक खूब त्रास कोत्तालो. कित्याक ताणें आतां जॉन बातिस्ताक ताणें जेशी मारलेलो आनी आतां जेजू आतां हें सगळें देवाचें उतर परगट करता. ही बरी खबर जेजूची ताका आतां ताच्या पालासीन पासून पावता की आतां हो कोण तर? हो जॉन बातिस्त परतून पुनर्जन जाला, एलिजा परतून पुनर्जन जाला आनी तो आतां जेजू पळोवंक सोदतालो. आनी भाव भयणीनो, जे जेजू कोत्तालो आतां, ज्यो कोन्यो कोत्तालो, जे बेकोणी कोत्तालो, अजापां कोत्तालो, ही खबर आतां हेरोद पातशाक पालासीन पावली. भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता, आमकां कसली शिकवण मेळटा? आमी कित्याक काय हें देवाचें उतर आयकता? कितें घडलां आयज 2000 वर्सां जावन? आयज आमी जी आयकता, कित्याक आयज आमी देवाचें उतर आयकता. आमी कोणाच्यो खबरो आयकना, आमी टीव्हीचेर आयकना, रेडिओचेर काय आयकना, आमी देवाचें उतर आयकता.
पूण हें देवाचें उतर आयकता जाल्यार आमकां कसली शिकवण मेळटा. भाव भयणीनो, ज्यो कोडण्यो ज्यो घडण्यो भायर घडटाल्यो, जी अजाबां जी मिलाग्री जेजू करतालो ती आतां पालासीन पावली आनी आतां हेरोद बादशाह जेजू पळोवंक सोदतालो. तेच भाशेन भाव भयण आमी 2000 वर्सां जावन आमी आतां म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी म्हणटा की आमी जेजूचे पाटलावदार. तर जेजूचे पाटलावदार जाले आमी, खरें जेजूचे शीश जाल्यार जेजून आमकां अधिकार दिला. ज्यो घडण्यो ताणें केल्यो, ज्यो मिलाग्री केल्ल्यो, ज्यो ताणें पेखोण्यो केल्यो त्यो आमकां करपाक ताज्या नांवान. भाव भयणीनो, आमी खरेंच भावार्थी जाल्यार आमी ह्यो घडण्यो करूंक जाय, आमी ह्यो पेखोण्यो करूंक जाय, ह्यो अजाबां करूंक जाय जेजूच्या नांवान. आनी तेन्नाच ह्या संवसाराक वतले, आमच्या शेजाऱ्यांक जो लोक अनभावार्थी आसा तांकां कळटलें की खरेपणी जेजू ह्या संवसारान आसा म्हणून, तुजे वरवीं आनी म्हजे वरवीं. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी अनभावार्थी भाशेन जियेतात. आमची चिंतप, आमची उतरां, आमच्यो कन्यो अनभावार्थी भाशेन. तर ह्यो घडण्यो अश्यो आमी कोत्ता जाल्यार, ह्यो वस्तू आमी कोत्ता जाल्यार कोणाक जाय जेजू? कोणाक जाय जेजू? जेजूक नाका. कित्याक जो जेजू आमी वळखता, जो जेजू आमी दिसपट्या जिवितांत जियेता, तो जेजू कोणाक जाय? तो खरो जेजू न्हय. पूण खरो जेजू म्हणल्यार जो आमी ताजे बरोबर संबंद दवरला, आमी ताच्या उतरां प्रमाणे चलता, आमी ताच्या उतरांचेर नियाळ करता, आमी आमच्या मनाची नडसरणी करता, आमचें चिंतप जेजूच्या उतरां प्रमाणे करता, आमची उतरां, आमच्यो कन्यो जेजूच्यो करता, आमी आतां मोगान आमी जियेता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्यो वस्तू आमी करता, लोक आतां जेजू कडेन येतलो, लोक आतां जेजूचे भावार्थ दवरतलो. लोक म्हणटलो, तुम्ही ज्या जेजू कडेन तुम्ही भावार्थ दवरतात तो जेजू म्हाका जाय. अनभावार्थी आतां जेजू कडेन येतले. पूण आयज भाव भयणीनो, हें करपाक कितें गरज आमकां? आमकां जाय सजमणी उतराची. आमी खूब देवस्पण करता, मागणे करता, तेज करता, हें सगळें देवस्पण केलें बरें हा, बंद करपाचें न्हय. पूण आमकां जाय उतराची सजमणी. आमकां जाय उतर आमच्या काळजाक रिगून दवरपाक, आमचें चिंतप बदलपाक, आमच्या मनाची नडसरणी करपाक, आमची कन्यो ज्यो आसा जेजूच्या राजा प्रमाणे करपाक. तेन्नाच की भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारान एक नवो संवसार हाडटले. आमी आमच्या सगळे कडेन वचूंक जायना, पूण ज्या जाग्यार आमी आसा थिचर आमी जेजू दिवपाक आमी पावतले. हें करपाक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव